भाजपा सरकाराक जाय दाबोळेचो विमानतळ बंद केल्लो देखून करतात विरोध नौदलाच्या हरकतना दाखल्याक फकत मोपा विमानतळ दवरपाचे कारस्थान काँग्रेसीचो आरोप। इफ्फीत भ्रष्टाचार जाला म्हणून सिद्ध करात एसजी सोडटा आणि राजकारणय सोडटा सुभाष फळदेसायाचे काँग्रेसीक आव्हान सांगेचो इफ्फी सरकारी पैशांनी दर्याची पातळी चल्ले वाढत साश्टीतल्या दर्यादेगेक बसलो मार शेकांनी भरले उदक रेवेच्या साकांच्यो उबाल्ल्यो वण्टी आमकां नाचूया कुंपसार चड लोकांक दाखोवंक जाय आसलो देखून केलो ना त्याचो आस्पाव इफ्फीच्या अधिकृत विभागात एसजीन दिले आगळेच रंजाव। येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबरो विस्तारान। काँग्रेसीन आता एक नवे तर्कशास्त्र लढयला। दाबोळी विमानतळा भोवतणी उच इमारती बांधतात कारण हो विमानतळ बंद जावचो आणि फकत मोपा विमानतळ चालू उरचो म्हणून भाजपा सरकारान रचिल्ले हे खंय कारस्थान। विमानतळाच्या 4 किलोमीटर वाठारात इमारती बांधपा खातीर नौदलाचो हरकतना दाखलो घेवपाचे सक्तेक भाजपा सरकारानच विरोध केला। दाबोळेचो नौदलाचो विमानतळ नागरी विमानतळ म्हणूनय वापरतात पूण थिंगा नौदलाक 2 गजालींचो हुस्को जावंक लागला। एक विमानतळा भोवतणी येवपी उंचेल्यो इमारती आणि दिसान दीस वाडत वचपी कोयराक लागून येवपी सवणी विमानाक आपटुचेली भिरांत। एक नेवी इमारत तर 7 मजली येवचेली आसा ताकाच लागून नौदलान आपलो हरकतना दाखलो घेवप सक्तीचे केले। मात ह्या कायद्याक थळावो आमदार आणि मंत्री माविन गुदिनो आणि आदलो शार आणि नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान खर विरोध केला। त्याचेर काँग्रेस कितें म्हणटा ते पळयात। All the above buildings provide uninterrupted view of the naval air station. ये बिल्डिंग सुटिया क्लियर सगळे आख्खो एअर स्टेशन तुम्ही जाणा जेन्ना एअरक्राफ्ट देंवता सगळे हातात मग फोटो काडून वचचे ना म्हणून आणि हे बिल्डिंगां सुटिया फोटोच न्हू सगळे चार्ट काढी येता ते सांगतात इट कॅन बी युज्ड बाय एनिमीज दॅट मीन्स इट कॅन बी युज्ड बाय टेररिस्ट and civil flights can come into danger. तुका भितर असो बॉम्ब घालपाची गरज ना प्लेनान। साउथ गोवा कलेक्टर कन्फर्म करता आणि इन्फॉर्म करता की बाबा आमकां नेवल ऑथॉरिटीचे येत आहात कंप्लेनी कलेक्टर सांगता सरकाराक आणि कलेक्टर कितें सांगता दोज कंप्लेन इंडिकेट्स serious statutory lapses and deviations by the concerned departments including local bodies like Director of Panchayat, Town and Country Planning, etc. These buildings, the habitation around creates garbage. And therefore birds, I mentioned earlier, there's a fish market within the 4 kilometer area. If fish market is there, birds won't come, then who will come? Surprising, Kamala Prasad Yadav, गोंयकाराचो बावटो घेवन PDN बसला आणि आमचो पंचायत मिनिस्टर थंय बसला। आता याचो हेतू कितें? हेतू सिंपल आसा। हेतू हे सगळे तो करून दितात मशरूमी टू क्लोज दाबोळी एअरपोर्ट फॉर सिव्हिल एव्हिएशन। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। मनरिजवण संस्थेचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान इफ्फीत घोटाळो केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केल्लो पूण सुभाषान हे आरोप भायर आयल्यात। तशेंच काँग्रेसीन हे आरोप सिद्ध करून दाखोवचे एसजी सयत राजकारणांतल्यानच संन्यास घेता अशें आव्हान सुभाषान काँग्रेसीक दिला। स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून आपूण सांग्यार इफ्फीची कार्यावळ घडोवन हाडली अशें ताचें म्हणणें। हेर तालुक्यांचेर आडनदर करून फिल्म महोत्सव सांग्यार व्हरपा खातीर सुभाषान लाखांनी रुपया मोडिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केल्लो पूण सुभाष म्हणटा स्पॉन्सरशिपाच्या माध्यमांतल्यान आपूण सांग्यार ही कार्यावळ घडोवन हाडली। तशेंच आपूण आनी ESGतल्या बाकीच्या वांगड्यांनी जेवणाक लेगीत स्वताचे पयशे मोडल्यात ESGच्या जिवार रावले नात अशें ताचें म्हणणें। सरकाराचेर 5 पैशाचो पेज घालनासतना आमी स्वतंत्ररित्या स्वखर्चान किंवा स्पॉन्सरशीप घेवन हे 8 दिसाचे प्रोग्राम सादर करतात। सिनेसृश्टीतले कलाकार येतले, सिंगर्स येतले, डान्सर्स येतले आणि पयले फावट इफ्फीचो आनंद हो सांग्यार जातलो आणि तातूंत भितर सरकाराचे 5 पैशांचे खर्च नासतना जातलो, स्वताचो जातलो। आता म्हणटात की अवधूत गुप्ते महाराष्ट्रांतलो ताका कितें हाडपा जाय, आमच्या गोंया भितर सिंगर नात।
अरे बाबा अवधूत गुप्ते कित्याक हांव मायकल जॅक्सना काडून ताचो डान्स दवरता तुजे की बापायचे कितें गेल्ले आसा. म्हाका एक्चुअली व्हायस चेअरमॅन म्हणून विवांताक रावपाची मुभा आसा, रूम्स मेळटात. पूण गेले ते 5 दीस इफ्फी जाले नंतरय हांव मिरामार रेजिडेन्सीच्या एक सादेशे 1000-1500 रुपयाच्या खोली भितर रावता. काँग्रेसीचे मनीस जे हरशे खंयचे गुडान रावपाचे मनीस त्या वेळार विवांतान रावताले. अफरातफरीचो 1 रुपयो जर जायत हांव फक्त एंटरटेनमेंट सोसायटींतल्यानूच न्हय, म्हजे राजकीय कारकिर्दींतल्यान सार्वजनीक जिवनांतल्यान राजिनामो दिता. अमिताभ बच्चन बद्दल सांगपाक अशें दिसता की जेन्ना जेन्ना तो शुटिंगेक येता कित्याकूय येता, इवन ताजे रिलेटीव येवं, इवन ताजे बायल येवं, जया बच्चन येवं, कोण येवं, एडिशनल रूम आनी एडिशनल कितें आसत जाल्यार तो स्वता खर्च करता. रायट फ्रॉम फूड, लॉन्ड्री, एवरीथींग. तो केन्नाच प्रोड्युसराचेर दुसऱ्याचेर खर्च करपाक दिना. ह्या फावटी सुद्दां ताणें गव्हर्मेंटा कडसून खर्चाचें हें कांयच घेवंक ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. दर्याच्या उदकाची पातळी वाडटा काय जमीन बुडटा हे कळपाक मार्ग ना. पूण कितेंय जावं वातावरण बदल हे हाचे फाटलें मुखेल कारण जावन आसा. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा. गोंय हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टेवयलें राज्य. गोंयांक 105 किलोमिटराची दर्यादेग मेळ्ळ्या. हे दर्यावेळेर मोठ्या प्रमाणात कोयर साचला, रेंव व्हांवून गेल्या आणि दर्याच्या उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा. पळयात ही कांय खिणचित्रां. 4-5 वर्सां पयलीं पळयत जाल्यार उदक लेवल बरीच सकयल आशिल्ली. आतां तुमी उदक वाडत आसा, इवन पावसानूय वाडटा, आतांय पूण इल्लें उदक वयर वाडटा. ऑलरेडी 1 म्हयन्याचो आमचे कडेन चार्ट आसता, हाय टायड लो टायड चार्ट आसता तो हेजे प्रमाणे आमी व्हॅल्यू पळयता, टायम पळयता, व्हॅल्यू पळयता. व्हॅल्यू चड आसत जाल्यार आमी तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म करता. म्हणजे सारको चड 2 पॉयंट वयर आसलो जाल्यार आमी तांकां सांगता की अशें आसा, उदक वयर येवपाक शक्यता आसा. आनी ते इन्फॉर्म तांकां आमी शेकाक, इवन वॉटर स्पोर्ट्स आहा तांकांय अशें केन्ना केन्ना ट्युरिस्टाक इन्फॉर्म करता आमी की तुमी बिवेर आनी तुमचे इन्स्ट्रुमेंट बी आसा ते तुमी सारके काळजी घेया. काल मातशें वयर वाडिल्लें आशिल्लें, काल व्हॅल्यू चड आसलें कारणान काल मातशें वयर येयलें आनी आमची इवन जेस्कीक सुद्दां मातशें टायरा कडेन उदक लागलें. कित्याक सायक्लोनूय आतां ह्या दिसांनी चालूच आहा. कंटिन्यू पोरूं तुमकां सायक्लोन 2-3 जावन गेलीं, अंदू परत आनी 2 जाल्ली आसा. तेन्नाय पूण प्रॉब्लेम येता आनी तेन्ना उदक वयर वाडटा, चालूच आहा. वेगळेच कितें तरी 2-3 वर्सां जालीं अशें वेगळे कितें सिच्युएशन जायत आहा हांगा बिचीर. ओमास खुंयच टायम आहा ती चोय त्या टायमार गणपती पाळ्या वयर माता 3 दीस माता, सो ते कमी दीस जाता. अमके दिसा सांगूं जायना. ओमास रावली 2 हे सुद्यालो 2 उद्या तेदा जाता, माथ्या पावलो तेदो जाता आनी हे स्पॉट तेदो. कालूय येशीत जालें. हय काली 2 सकाळ उद्याल न्हू, सकाळी एका 3-4 उद्याला तेन्ना 2 एस पावता उदक वयर येता. वाटतरी सेकंड वयत न्हू. हय बट हे आमगेले ट्रेडिशनल एकानी सारके हेजे आनी कांय ना. माणावलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रेंव पार्ट्यांनी गुळी वखदांचो वेव्हार जायना अशें आदीं सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस म्हणटाली आनी आतां सत्तेर आसलेल्या भाजपाने तांच्या पावलार पावल दवरला. गुळी वखदांच्या वेव्हारावयल्यान मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केल्ल्या विनोद पालयेकारान माफी मागची भाजपा युवा मोर्चान मागणी केल्या. तशेंच पुलीस गुळी वखदांचो वेव्हार करप्यांच्या गाडयांतल्यान फिरतात हाचो पुरावोय ताणें सादर करचो अशेंय तांणी मागला. आपल्या मतदारसंघात रेंव पार्ट्यो चलतात हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन कळीत केल्ले, पूण आयज मेरेन कारवाय जावंक ना असो आरोप पालयेकारान केल्लो. ते फाटभुंयेर भाजपा युवा मोर्चान प्रतिक्रिया दिल्या. शिवोलेचे आमदार त्यांनी जो अचानकपणे प्रेस घेवन एक कितें तरी आपूण आनी एक्टीव MLA आसा हें सिद्ध करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून म्हाका दिसता की तेंचे जे प्रेस जर कालची पळयत जाल्यार तेणी कितें सांगलें की आपूण 15 तारखेक एक लेटर केल्लें मुख्यमंत्र्याक किंवा सगळ्या डिपार्टमेंटाक. तितून त्यांनी खंय सगळें नमूद केलां की पुलीस सुद्दां ड्रग पेडलर वांगडा भोंवता, तेंच्या गाडयेनी भोंवता. जाल्यार म्हाका तुमच्या मार्फत हांव
आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे मागणी सकाळी केल्याच की जर विनोद पालेकराकडे प्रूफ आसा कोणाच्या गाडयेन कोण ड्रग्सवाले भोंवता कोण PSI जर भोंवता अशें जर तेजें म्हणणें आसा जाल्यार चडशी इन्फॉर्मेशन विनोद पालेकरा कडसूनच मेळटली. CM कडेन मागता की तेजे कडेन सगळो डेटा आसतलो आनी तेजे कडेन तेजी चवकशी करची तेजे कडसून जेणे करून गोवा पोलिसांचें काम आसा हें इजी जातलें. काल शिवोलचो आमदार तसोच आदलो मंत्री बाब विनोद पालेकरान एक प्रेस घेतलेलो आनी तेंच्यांनी थोडे अशे फेक एलिगेशन्स गोंय सरकाराचेर केल्ले आसा. पयलीं म्हटल्यार तेंच्यांनी होम मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री हेंचेर एक एलिगेशन केलें की ते खंय तरी होम मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्ले आसा. त्यांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आमी हांगा निशेध करता. बाब विनोद पालेकर फुडें असो स्टेटमेंट करता की ज्यो पार्ट्यो अंजुनच्या वाठारांत चलता ज्यो कोस्टल बेल्टार चालू आसा हांगा खंय तरी ह्यो पार्ट्यो ड्रग पॅडलर्स घडोवन हाडटात. ह्या गोष्टीचो आमी पूर्णपणे निशेध करता. कारण जो आमचो कोस्टल बेल्ट आसा हांगा खुबशे लोक आपल्या पोटा खातीर रेस्टॉरंटाचो बिझनस चलयता. रेस्टॉरंटां लेट नायट चालू आसता आनी तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक ड्रग पॅडलर म्हणप हें एक अत्यंत दुखदायक गोष्ट आसा. हांव तेंच्या कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी अंजुनच्या लोकां कडेन माफी मागची. ज्यो पार्ट्यो जे तो म्हणटा त्यो तेज्या टायमार जर वाजताल्यो काय ना हेचें ताणें उत्तर गोंयच्या लोकांक दिवपाची अत्यंत गरज आसा. तो फक्त मिनिस्टर म्हणून न्हय तर एक आमदार म्हणून सुद्दां शिवोले मतदारसंघात पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. स्वता ताका ज्या लोकांनी मतां दिल्ली ते लोक आज थंय पश्चाताप करता आनी युवा मोर्चा म्हणून आमी ताका एक एक्सिडेंटल MLA असो ताका आमी नमूद करपाक सोदता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. तुम्ही जाणात नाचूया कुंपासार ह्या उत्कृष्ट कोंकणी सिनेमाक इफ्फीच्या गोवन स्टोरीज ह्या अधिकृत विभागात कित्याक मान दिलो ना? राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींक तो कित्याक दाखयलो ना? कारण तांकां खंय हो सिनेमा चडांत चड गोंयकारांक दाखोवचो आसलेलो. हे रजाव दिला खुद्द गोंय मनरिजवण संस्थेन. नाचूया कुपासार ह्या कोंकणी फिल्माक चडांत चड राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय आणि राज्य पावंड्यावेले पुरस्कार फावो जाल्यात. तशेंच बॉक्स ऑफिसाराय हो सिनेमा हिट थारिल्लो. पूण इफ्फीत दाखयतल्या 6 कोंकणी फिल्मांतल्यान हो सिनेमा भायर मारलो आनी दाखयलो मिरामार दर्यादेगेवेल्या ओपन स्क्रिनिंगात. हेचेर गोंय मनरिजवण संस्थेचो वांगडी आनी चित्रपट कलाकार शर्मद रायतुरकार कितें सांगता ते पळयात. नाचूया कुंपासार अत्यंत आज पर्यंतच्या गोंयच्या हातून वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स. ऑफिशियल सेक्शन हे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हांणी क्युरेट केल्लें आसा. तशेंच ओपन एअर स्क्रिनींग जे आसा तेंय बी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलान क्युरेट केल्लें आसा. हो जेन्ना प्रश्न आयलो की ते बंद थिएटरान न्ही तुमी ओपन एअरान कित्याक दाखयतात त्या वेळार तांचे कडल्यान सुद्दां डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवला कडल्यान जें आमकां उत्तर मेळ्ळें की तुमचें इतलें बरें फिल्म बंद हातून 250 लोकांक दाखोवचे परस लेट मोर पीपल सी दीस फिल्म की कितली बरी कलाकृती आसा कितलें सुंदर पिक्चर आसा. म्हाका दिसता एक तर हातून कसलो अन्यायूय ना आनी दुसरें म्हणजे हातून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो कसलो हातभारूय ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सकयल्ले सुवातेर येवपी हुंवार सदृश्य स्थिती टाळपा खातीर वेस्टर्न बायपासाचेर उड्डाण पूल बांदचो ही मागणी घेवन बाणावलेच्या लोकांनी महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेराताची भेट घेतली. ह्या विशयाचेर आपूण भौशीक बांदकाम मंत्र्या वांगडा उलयता अशें आश्वासन महसूल मंत्र्यान तांकां दिलें. बाणावली आनी सेरावलीच्या लोकांची जीण वेस्टर्न बायपासाच्या कामाक लागून धोक्यात आयल्या. उड्डाण पूल बांदलो जाल्यारूच सकयल्ले सुवातेर निर्माण जावपी हुंवार सदृश्य स्थिती नियंत्रणात येवपाक शकता अशें तांचें म्हणणें. पूण वेस्टर्न बायपासाचेर उड्डाण पूल बांदप सरकाराक अर्थीक दिश्टीन परवडपा सारकें ना. So we have given a representation on behalf of the children and the villages of Banawali, asking them that instead of reclaiming the land, the western bypass in Banawali should be put on stilts. We have few reasons to say that. First is the biodiversity is going to get damaged, the environment, the ecology. The farmers who are cultivating land there also are affected by this. And moreover, that this area is a water catchment area. The water is just not the rainwater falling on that area. The villages of Kolva, the Arsulian lake, from all these places the water is connected.
she came with a representation saying that where the new road is coming now, there should be an area which is on stilts for the water to flow. So what I told her was, since I'm not from the engineering, I cannot do that, but I assured her that I would assist her in that, in speaking to the right department. So what problem she has is a genuine problem of the fields which are flooding. So all I could do is assure her that I would speak to the departments and bring them to the location that she showed and have an inspection there. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नव्यो बशी घेवपा खातीर अनुदान म्हणा वा हेर अश्यो कितल्योश्योच मागण्यो फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन पडून आसात. ह्या मागण्यांचे निवेदन घेवन येता त्या सोमाराक येरादारी संचालकाची भेट घेतले अशें अखिल गोंय बस धनी संघटनेचो वांगडी सुदीप तामणकारान सांगले. येरादारी संचालक नवीन आशिल्ल्यान आमी 6 म्हयने वाट पळयली, पूण एकूय मागणी मान्य जाली ना. देखून आता सोमाराक येरादारी संचालकाची भेट घेवन परतून एक फावट ह्यो मागण्यो ताच्या कानार घालतले अशें तामणकारान सांगले. की येता त्या सोमाराक आमी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर जे आहा तेची भेट घेतले आनी तेका जो विशय आमचे आहा पळय ते मांडून कितें निर्णय आहा तो जाता इतल्या बेगीन तेका घेवपाक भाग पडटले. जे विशय बाकीचे प्रलंबीत आहा सगळे त्या संदर्भानूय आमी ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली आहा, ते फॉलोअप केले वयतले. बस नवी सबसिडी पळय घेवपाची आहा पळय तेचेर जे स्लॅब घातलेले आहा ते स्लॅब काडून उडोवचे आनी ती सुटसुटीत योजना करची. तशेंच बाकीचे आनी प्रत्येक बस स्टँडाचेर GPS एनेबल घडयाळां घालपाची अशी थारायलेली, म्हणून ती आजून पर्यंत गेले 1.5 वर्स जाले तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवन सुद्दां आजून पर्यंत कदंबान ती घालूंक ना. अशे 30-32 डिमांड आहा. आतां परत हॅरेसमेंट जावपाक लागले काही RTO ऑफिसांतल्यान. पेडण्या मिनेस्तार जो आहा तो थंय बसकारांक तेचो हॅरेसमेंट चालू जाल्लो आसा. म्हणटो हे सगळे विशय आहा ते सोमाराक आमी बसून डिस्कस करून कितें तेचेर मार्ग येता पळयतले, नाल्यार मागीर फुडली दिशा आहा ती ठरयली वयतली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता मारूया हेर खबरांचेर नदर. पळयात न्यूज राऊंड अप. मडगांवांतल्या माडेल वाठारांत सिवरेज पायपलायन फुटून हळशिकावणे उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवता. संबंदीत खात्यान हाचेर लक्ष दिवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशें समाज वावुरपी कॅमिलो बारेटोन मागला. रस्ते परतून परतून खणपाचो प्रकार बंद जावपाक जाय जाल्यार संबंदीत खात्यां मदीं समन्वय आसप खूब गरजेचो. देखून सरकारान ही गजाल लक्षात घेवन कोऑर्डिनेशन सेल उक्तो करचो फोंडेचो आमदार रवी नायकान मागला. तशेंच फोंड्याक 3रो जिल्लो म्हणून जाहीर करचो अशें ताचें म्हणणें. मडगांवच्यान वेर्णा वचपी मुखेल उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान कितलेशेच लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले. उदका पायपलायनी फुटपाचे प्रकार आतां लोकांक नवे उरूंक ना. समाज वावुरपी लिओ कार्दिओ मोंतेरोन हे विशीं खर चिंता उक्तायल्या. फोंडेच्या सरस्वती हायर सेकंडरीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी 27 नोव्हेंबराक युवा रंग कार्यावळीचें आयोजन केलां. अंत्रुज संस्थेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.